नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। आमदार विष्णूक मारलो, रेवोड्या 71 जणांच्या जमावाचो हल्लो। विष्णू म्हणटा आमदार कांदोळकाराचें कारस्थान। विष्णू सीसीयूत कोणाकूच अटक ना। किरण म्हणटा ताचो संबंध ना। ट्रिब्युनलाची टीम करता आज सुपा इन्स्पेक्शन। भंडोरा प्रकल्प राखीव राना वाठारांत प्रकल्प अशक्य। इन्स्पेक्शन करिनासतना ट्रिब्युनलाची टीम परत पंचायतीचो प्रकल्पाक विरोध। दिल्ली भशेन गोंयांतय राजकीय ल्हार हाडपाची आम आदमीची तयारी। गोंयभर उगडटल्या ऑफिसां। गोंयचो मतदार दिल्ली परस शाणो। गोंयचें राजकारण बदलपाची आपाक आस्त। आणि लोकपाल चालीक लागले उपरांतच गोंयाक नवो लोकायुक्त। मायनिंगाचो परिणाम अभ्यासपाक सरकारान नेमली निरी। माध्यम प्रश्न दुखल्लो 26 जानेवारी मेरेन। खबरो विस्तारान। आमदार विष्णू वाघाक राती रेवोडे मारलो। कीर्तन महोत्सवाक वचून येतना विष्णूचेर बुरखो घाल्ले 71 जणांनी वाटेर अडावन हल्लो केलो। गाडी फोडली। विष्णू म्हणटा मारबडे करपी थियेचो भाजपा आमदार किरण कांदोळकाराचे कार्यकर्ते। ताचेंच कर्म। म्हापशा पुलिसांनी 10 वळखीचे आणि 60 अनवळखी लोकांकडेन गुन्यांव नोंद केला। विष्णू सध्या मेडिकलांत सीसीयूत आसा। अजून मेरेन कोणाकूच अटक केल्ली ना। किरण कांदोळकार म्हणटा ताचो कांयच संबंध ना। हल्लो करपी ताचे मनीस न्ही, ते दुस्मानाचें कारस्थान। काँग्रेस धरून राष्ट्रवादी अपक्षांनी विष्णूच्या कार्यकर्त्यांनी गजालीचो निशेध केलो। गोंयान पयलेच फावट अशे तरेची गजाल घडल्या। भाजपाचो आमदार विष्णू वाघाचेर 71 जणांचे जमावान राती हल्लो केलो। ताची गाडी फोडली। विष्णूक मार घालो। ताका बुरश्यो गाळी मारल्यो। हे सगळे करपा फाटल्यान भाजपाचो आमदार किरण कांदोळकाराचो हात आसा असो विष्णूचो आरोप। रेवोड्या नादोडा श्रीराम सांस्कृतिक कला संघानी मावली भूतनाथ मंदिर यांच्या वतीन 5व्या कीर्तन संमेलनाचे आयोजन आशिल्लें आनी तेजो उद्घाटक म्हणून येवचो म्हणून म्हाका निमंत्रण आशिल्लें। आतां योगायोगान ही संस्था जी आसा तिचो अध्यक्ष आसा बाब निळकंठ हळर्णकर। आतां हांव कला अकादमीचो अध्यक्ष। म्हाका कले कडेन कसलेंच पॉलिटिक्स लागना। सो कोणूय आयोजीत कोणूय करूं, हांवें ताका येता म्हणून सांगिल्लें। पूण फाटले 4-5 दिसान म्हजी तब्येत हरशींच बरी नाशिल्ली म्हणून हांवें भोवतेक सगळे प्रोग्राम म्हजे कॅन्सल केल्ले फाटले 2-3 दिसांतले। तर सांजचे म्हाका रेवोड्या हांवें पयलीं वचचेना म्हणून ठरयिल्लो, पूण रेवोडेच्यान फोन येवंक लागले की सर तुजें नांव आसा आनी आमी तुका आयकुपाक म्हणून कीर्तनाचे हाका आयिल्लीं आसा। अशें खूब बायलांचे दादल्यांचे फोन आयले। 9:30 हांवें तांकां म्हटलें म्हाका अजून एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणाचें काम आसा करपाचें। सो हांव वता, मिसेस म्हाका घरा रावतली म्हणून हांव भायर सरलो जाल्यार आनी आयलो गाडी घेवन म्हजी। हांव आनी ड्रायव्हर फक्त आनी म्हजी ESCची इनोवा गाडी। हांव तसो येवनाका फुडें रेवोडा चर्ची कडेन पळय जाल्यार एक 60-70 जणांचो जमाव उबो आसा। काय मास्क म्हणजे ते हे थंडेच्यो ह्यो कानटोपी न्ही मेळटात ह्यो तोंड धांपपी, तसल्यो भोवतेकांनी घातल्या। कांय जाणांचे फेसीस बेश्टे आशिल्ले, कांय जाणां हातान ब्लॅक फ्लॅग आशिल्ले, कांय जाणां कडेन टॉमी आनी लिवर आसली, कांय जाणां कडेन लाकडी दांडके आनी आसले, लाठी बुडयो आसल्यो। हांव भिवूना, हांवें थांबयली गाडी। आरशे सकयल काडलें आनी ताका सांगलें बाबा कितें जालां, कित्याक हाडयल्या गाडी? पयलीं भायर सर गाडयेंतल्यान म्हणपाक गाडयांचो शेवर करपाक स्टार्ट केलो म्हजेर। तूं पयलीं गाडयेंतलो भायर सरची तोच मारता तुका। आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं येयलोच कसो? कोणाचें परमिशन घेवन येयलो? अरे म्हणलें कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी रे म्हणलें, कोणाचें परमिशन जाय हांगा येवपाक? ना तूं खंयच्या पक्षाचो रे? दुसरे पक्ष करता तेका तूं कित्याक आयलो? कसोच येयलो? अशें म्हाका विचारपाक लागलें। हांवें सांगलें बाबा हांव म्हणलें खंयच्याच पॉलिटिकल सभेक वचूना। हांव गेलो तो कीर्तन महोत्सवाक गेलो। इतलें उलयत थंय आहा। कांय जाणांनी म्हाका ओडपाक कॉमेस केलो भायर, पूण हांगा दार हें करून धरलें घट्ट
आनी चारूय वटेनी म्हज्या गाडयांचेर फातराचो दाणक्याचो आनी हाचो शिंवोळ जावंक लागलो आनी गडा 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 सगळे आरशे बिरशे तांणी फोडून उडयले. आतां इनोवा इतली स्टडी गाडी पूण तिचे आरशे बिरशे 2 मिनटां भितर फोडून उडयले. हांव फाटल्या सिटार बशिल्लो, फाटल्या आरशाचेर तर तांणी येदो मोठो फातर घातलो डन्न करून. म्हणजे मात जाल्यार तो म्हजेर पडपाचो, चुकून तो सिटाच्या त्या वयल्या आपटून फाटल्यान पडलो. तरी म्हाका इतले भोंवतणी हें जाता आसतना सुद्दां पर्सनली हांव नको, देवान कसलें संरक्षक कवच म्हाजे भोंवतणी उबें केलें तें म्हाका कांय जायना. एक ल्हानसो स्क्रॅच आयलें म्हाका. मागीर ताणें मुठी मारल्यो, बडयो तोपल्यो, म्हाका खूब कितें करपाक केलें. परते ते म्हाका ड्रॅग करपाक करी. तेच्या पयलीं ताणें गाडी हुमथुवपाचो प्रयत्न केलो उलटी करून हांव भितर आसतना. तो सक्सेसफूल जालो ना. म्हाका भायर काडपाक गेले. इतल्यान पयसल्यान तांकां एक कोणाली तरी बायक येतना दिसली, मोटरसायकल. ती आतां कदाचित आमकां वळखतले बिळखतले म्हणून ते ती लागीं येता तशी सगळे पळय. पूण ताणें 30 मिटराचेर आपली सगळे व्हेकल्स पार्क करून दवरिल्ली. एक बोलेरो आसली 42, 43 नंबरची कितें तरी, आनी एक तांबडी व्हेकल आशिल्ली, आनी बाकीच्यो सगळ्यो मोटरसायकली आशिल्ल्यो, स्कुटरी आशिल्ल्यो. चडशे हल्लेखोरांतले लोक हे पिरणाच्या वटेन जो रस्तो आसा त्या रोडान गेले आनी 5 ते 6 जाण कोलवाळच्या वटेन आहा ते वटेन गेले. इतल्यान पुलिसाची थंय जीप आयली. तांकां कोण आपण रावंडा वताली पण तांकां हांवें सांगलें अशें आसा. मागीर तांणी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक गेले. मागीर म्हापसा पुलीस स्टेशनाच्यो 2 जीपी आयल्यो. त्यो येतकच मागीर म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आमचो एक आर्टिस्ट आसा कला अकादमीचो सचिन तेली, ताच्या स्कुटरीर बसलो आनी हांव पुलीस स्टेशनार आयलो. आनी मागीर येवन हांवें कंप्लेन ती लॉज केली. हे जे कार्यकर्ते आशिल्ले, हे सगळे कार्यकर्ते म्हाका खबर आसा, हे सगळे आमचो थिवीचो आमदार वा किरण कांदोळकराचे कार्यकर्ते. ते BJPचे कार्यकर्ते काय कितें हांव नको, पूण ते नक्की किरणाचे कार्यकर्ते. हांव तांकां खूब जाणां वळखता. तातूंतल्या कांय जाणांची नांवांय बीन हांवें पुलिसेक दिल्यां. हे अर्थात तांकां आमदारान इन्स्टिगेट केलें हें उघड आसा. पूण दुख्खद गजाल इतली, आमदार जर भोंवपाक शकना हें जाल्यार बिहार मरे हांगासर तुमच्या BJPन हें बिहार जालें मरे. सत्ता कित्याक जाय ना, हो सत्तेचो व्हडलो महामेरू मरे. BJP हेच्या फाटल्यान BJP हेच्या आदेशार चलता मरे. फक्त धोंड न्हय, सतीश धोंड. आतां सांगचें ताणें BJPक आदेश कशे. BJPच्या लोकांनी सगळ्यांक मेसेजी गेल्या पळय, ते न्यूजवाले धाडटा. विष्णूची गाडी चलोवपी ड्रायव्हर प्रुडंटा कडेन उलयलो. जवळ जवळ 70 लोक आसले आनी मागीर ते गाडी कित्याक गेलो आनी गाडी रस्त्याचे हें फोडलें हेंच्यांनी, आरशे फोडले, फुडल्यान फातर मारले आनी बुरशे गाडी सोडले हेंच्यांनी. मागीर हेजे नांवान बीन हेजे विरोध उलोवंक लागलो, तूं हेजो मनीस आनी तूं हांगा कसो पावलो काय म्हणून. BJPचो मनीस आसा, तूं हांगा कसो पावलो. हय, ते हेजे आयकना, पर्रीकाराचें आयकना अशें हें केलें हेंच्यांनी. रिजायन जा BJPचो आमदार म्हणून धक्काबुक्की मुठी मारले. आमचे हांगासर शोल्डराचे मुठी मारले आनी कितें तोप हें केलें हेंच्यांनी. तोपलेल्या भशेन खरोच येयली मातशी ताका रगत येयला. ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशी जावंक जाय. ह्या सरकाराचेर आतां मातय विश्वास ना अशें विष्णूच्या घरचे आनी लागींच्यांनी मागलां. BJP सरकार येयल्ल्याच्यान हें गुंडा राज जें जाल्लें आसा तें म्हाज्या घोवाचेंच न्हय, म्हाज्या फॅमिलीचें आनी आमच्या संपूर्ण गोंयाचें एक घातक जावन आसा. जशी राम सेना येतली तशीच ही आतां BJP नक्सलायट कशें तें जाल्लेलें आसा. तेन्ना जाता तितल्या बेगीन ह्या सरकारान, जेचेर म्हाजो विश्वासूच ना, म्हाका दिसता की एका ज्युडिशियल हें घेवपाक जाय आनी तेच्या हितूनच्यान तेची जी एन्क्वायरी जावपाक जाय. क्रायमाच्यान एन्क्वायरीचेर हांव विश्वास दवरिना, एका ज्युडिशियल प्रोच जावपाक जाय. कोणी आसूं मागीर तो किरण कांदोळकर जाल्यार कोणी आसूं, इन्क्वायरी म्हणटा ती जावपाक जाय आनी चवकशेचेर जावपाक जाय. कोणी आसूं, कोणाचे कार्यकर्ते कितें आहा पळय तें कळटलें न्हू. विष्णूचे वावुरपी बायलां संघटना धरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या राजकीय पक्षांनी हे घडणुकेचो निशेध केलो. The MLA and the chief minister had warned him not to go there. They had warned him that if he goes there, they would be showing black flags and they would blacken his face. Wait, you know about yesterday? Yesterday's incident. मुख्यमंत्र्यान पयलीं आपणे होम मिनिस्ट्री सोडपाची गरज आहा आनी आमदारान BJP पार्टीन ताका खंय तरी ट्रेनिंगाक धाडपाची गरज आहा. तो पर्यंत तेणें
आपल्या आमदारकीचो राजिनामो दिवपाची गरज आहा. तांची झगडी भितर आसली ती आतां भायर रस्त्यांचेर आयल्या. फाटले 20 म्हयने आमी पॉलिटिकलान तुमच्या जे भितर कितें चल्लां, सरकार तुमचें उडोवपाचें 7-8 फावट जालां तें आमकां खबर आसा, म्हायती आसा. आमचे कडेन आयिल्ले आमी तांकां एनकरेज करूं ना. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां, गोंयकारांचेर परत इलेक्शन हाडनाका तुमी मिड टर्म पोल एसेंब्लीचो, आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाकय तुमी कांय अधिकार दिनाका तुमचेर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करचो म्हणून. जर मुख्यमंत्र्याचेर जर लोड आसा, तो जर गृह खातें चड सांबाळूं शकना, ताणें काडून हे गृह खातें उपमुख्यमंत्री किंवा आनी जे एबल मंत्री आसा तांचे कडेन दिवचे. मुख्यमंत्र्यान फूल टायम एक मंत्री दिवचो गृह खात्याक. भाजपाचो आमदार किरण कानोळकार म्हणटा हो विरोधकांचो कट. विष्णूची दिशाभूल केल्या म्हूण तो आपलें नांव घेता. हल्लो करपी ताचे लोक न्ही. विष्णू वागान म्हापशा पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या. ताणें कांय आरोपींची नांवां दिल्यात, मात पुलिसांनी ताचे आड आरोप नोंद करूंक ना असो दुर्गादास कामतीचो आरोप. पुलिसांनी 10 जाण वळखीचे आनी 60 अनवळखी लोकां आड गुन्यांव नोंद केला, मात अटक कोणाकूच केल्ली ना. विष्णू सध्या जीएमसीन सीसीयून एडमीट आसा. ब्युरो वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. 70 दुकराच्या फाश्यांत अडकून बिबटे मरपाक लागल्यात. 70 ब्रेस्तारा बिबटीन सापळ्यांत अडकून मेली. ही घडणूक घडल्या ब्रह्मकरमळे. दुकराच्या सापळ्यांत अडकून बिबटो मरपाची 2 दिसांत सेगीत दुसरी घडणूक. 70 मोल्ल्यान दुकराक लायिल्ल्या फाश्यांत अडकल्ल्यान जखमी जाल्लो एक बिबटो बुधवारा मेल्लो. आतां ब्रह्मकरमळे मेले ती बिबटीन. आतां घेऊ एक वेवसायीक विसव.